Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमचे जे कोल इफेक्टेड एरियाज आसा म्हणजे ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताचे सगळ्या एमएलए कडेन आज वचून आमी तांकां मेमोरंडम हँडओवर करतात। जर ते लोकां बरोबर आसा जाल्यार फुडल्या 15 दिसां भितर ह्या सरकारा कडल्यान हे प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून घेवचे। मार्मगोवा, दाबोली, देन कम्स सावड्डे, कुडचडे, सांगे एंड नुवें। 2022 आमी जेन्ना येतले तेन्ना हो प्रोजेक्ट न्हू असलो कसलोच एन्वायरमेंटल आनी लोकांक नाका आसलेलो प्रोजेक्ट केन्नाच येवंक दिवचे ना। आनी हे एमएलए जे आहा साती कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेमी हो मेमोरंडम साइन करचो आनी दे शुड कम आउट इन ओपन that they are against this coal project, they are against the Adani, they are against double tracking. If not, in 15 days you have to resign. मजगती आपाचे कार्यकर्ते निवेदन घेऊन मुरगांव आणि कुट्टाळच्या आमदारांक मेळ्ळे। अलिना म्हणटा हो विषय गंभीर, अधिवेशनाक प्रश्न काडटा। आप म्हणटा मुरगांवचो आमदार मिलिंद नाईक गोंयकारांच्या विशयाचेर गंभीर ना। Was taken up in the last assembly in the sense all the necessary questions were put, but unfortunately the assembly was there just for one day, if you remember, and because of the given situation, so nothing was discussed or brought to the notice. But yes, definitely these issues will be taken up. ताजें अशें आहा की आपूण सांगता म्हणटा तो की फाल्यांच्यान कोल बंद करात, तुमी हांगा येयात आनी बंद करात। कोल बंद करपाक मुवमेंट स्टार्ट कर, आपूण 100% तुमच्या बरोबर आसा अशें आमकां मिलिंद नाईक सांगता। जेन्ना लोक तुका निवडून दिता तेन्ना दुसऱ्या भायल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आपूण तो मुवमेंट लडपा खातीर सांगप म्हणजे तुजी अकार्यक्षमता आसा।